आयज कावन्सील फॉर्म जाल्यार पयली मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगे पयलीं आमी सगळ्या वास्कोकारांक असो आयकपाक येयलें की आमचे हावस टॅक्स रिवायज जाल्लेले आसा आनी डबल रेटीन केल्लेले आसा. ह्या कारणान सगळ्या हावज होल्ड जे आमचे ज्युडिशरीन पडटा तांकां सगळ्यांक त्रास जाल्लो आहा. जांकां 300 रुपया येताले तेंचे जवळ जवळ 1000-1500 आसा येयलेले आसा. हांगा जेन्ना आमी इन्क्वायरी कावन्सील फॉर्म जाल्या उपरांत इन्क्वायरी केली ते इन्क्वायरीचेर अशें दिश्टी पडलें की 2014 कोणी रेजोल्युशन घेतलेलें त्या रेजोल्युशन प्रमाणे तेंच्यांनी रिवायज केल्लेलें आसा प्लस एरियज लायिल्लेले आसा. वेरेज 2020 आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें की पॅन्डेमिकाक लागून आमी वाडोवपाचें ना म्हणून हावस टॅक्स वाडोवपाचें ना, लायसन्स फी वाडोवपाचें ना म्हणून आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसतना तें रेजोल्युशन तेंच्यांनी घेनासतना 2014चे रेजोल्युशन तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केल्लेलें आसा. सो हे मिटिंगेन आमी तेजे फुड्यान चीफ ऑफिसरा फुड्यान आनी चेअरपर्सना फुड्यान दाखोवन दिलेलें आसा की 2020 आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें की हावस टॅक्स वाडोवप ना म्हणून. सो आमी चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट केलें की आमी की नेक्स्ट कावन्सील मिटींग एक मुद्दम घे म्हणून स्पेशली टू टॉक ऑन. आज जी मिटींग घेतल्या आमी ती आज जी मार्गांव म्युन्सिपालिटीन वेरियस कमिटी आसता ताका लागून जी मिटींग घेतल्या त्या कमिटीन स्टँडींग कमिटी आसता, एज्युकेशन कमिटी आसता, मार्केट कमिटी आसता, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी, डेव्हलपमेंट कमिटी, सॅनिटरी हेल्थ अँड मेडिकल कमिटी आनी बायोडायवर्सिटी कमिटी आसता. हेका लागून आज ती मिटींग घेतलेली. त्या मिटिंगेक कितें अशें हावस टॅक्साचेर एक पॉयंट येयल्लो सो तेचेर कितें हें केलां? हावस टॅक्साचो पॉयंट येयला आमच्या कडेन लोक येतात तेंचे ग्रिवन्सीस आहा. हे हावस टॅक्स आमी 2014 रिवायज केल्ले त्या प्रमाणान ते म्युन्सिपालिटीन घालपाक स्टार्ट केला. हेच्यार आमी CO वांगडा आनी कोण कन्सर्न ऑफिसर आहा तेंच्या वांगडा बसून कितें तरी सोल्युशन काडटाले आनी लोकांक कितें तरी आदार दितले.